सरकारी हायस्कूल दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान शिक्षणीक वर्साच्या पहिल्याच दिसा केपेच्या मोरपिल्ला वाठारांतल्या पालकांनी शाळेर बहिष्कार घालो। हायस्कूल दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली, पूण सरकारान हे मागणेची दखलूच घेतली ना असो आरोप केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान केला। सरकारी हायस्कूल दुरुस्त करी मेरेन भुरग्यांक धाडचे नात असो निर्णय पालकांनी घेतला। सांगूय म्हाका दिसता आज आमदार जाल्यार हांव सोयपुसा ह्या स्कुलान येयला 6th टायम आनीक खूब वायट दिसता। आनी म्हाका दिसता हांवें सरकारान ऑपोजिशन आहाय तेंगेलें काम जायना कोण तरी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें वो कितें जालें काय म्हूण आमी हिंगा राजकारण कोनाय। बट इतलें मागणी जेन्ना आमदार जाल्लो एसेंब्लीक हांवें 3 पुसा तरी एसेंब्ली प्रश्न काडे आमगे हायस्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी स्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी आनी हायस्कूल पाडी पातोरपा खोला म्हळ्यार वायट दिसता की सरकार हेजेर कान मातसो ओपन कोना। आज व्हड व्हड प्रोजेक्ट जाताय विदावट टेंडर हांव तें नांव घेयना आनी म्हणपाक वचत ना। आज समज तरी हांवें पयलीं म्हणलें आमगे NIT तेच्या आर्काचे तरी पयशे तरी गायिल्ले जाल्यार आज स्कॉल निवळ जातालें। आज परिस्थिती भुरग्यांनी सांगिलां पेरंट्सान सांगिलां भायर रावता म्हूण तरी पसून सरकारान कांय तेजी नोंद घेतली ना। हाल कितें जाता हाल कितें जालें मेलमुट्रां व्हडले व्हडले पुतले बांदताय इनॉग्रेशन कोताय सगळें कोताय बट जेन्ना जाय तेन्ना करपा जाय मनशा मुट्टे मेलमुट्री रोळोन फायदो ना जात तेन्ना करपा जाय। आनी म्हाका दिसता सरकार व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूट हाडपाक वता बट हे बेजीक समज जर आमकां प्रायमरी आनी सेकंडरी स्कुलां तरी एड्युकेशनान तरी आमकां तरी आदार कोना जाल्यार म्हाका दिसता सरकार खुंयच्या दिशान वयता तो कित्याक दीस इज अ बेजीक आमगे फंडामेंटल रायट फॉर एड्युकेशन आमकां तरी मेळना भुरग्यांक मेळना। आनी हांव ना इतलो गोळे भितर ग्रामीण भाग हे आमगे बारीक समाजा लोकांक लागून तुमी हाल्ट कोताय वो कित्याक कोताय तें म्हाका खबर ना। हीच परिस्थिती मडगांव जाल्ली जाल्यार लोक वोगोर रावतालो वो लोक थोंड म्हूण तूं फायदो घेताय लोकांचो। आमदार ह्या नात्यान जे पेरंट्सान डिसिजन घेयला हांव त्या पेरंट्सा बरोबर रावतलो